घरान किती शिस्त आहे म्हाका खबर ना, पण भारतीय जनता पार्टी म्हणून आम्ही प्रत्येक मतदारसंघ जो आमचो मतदारसंघ आसा आणि त्याचबरोबर आमचो जिंकण्याची क्षमता आशिल्लो मतदारसंघ आसा त्या मतदारसंघ आम्ही पूर्ण ताकदीनिशी आम्ही आमचो संघटन आसा ते आम्ही करतले. सर 30 तुम्ही जिंकतले सांगले, 10 तुम्ही अलायन्साक दितले. परत एकदा सांगले हांवें जर म्हटलां 40 मतदारसंघे आमचे संघटन आसा ते आम्ही पूर्णपणे संघटन घट करतले. 40 मतदारसंघ आसा ते आम्ही लढतले. आमचो खूप प्रयत्न आसा पण ताजेर विशिष्ट हातूंतल्यान आमी येवची नका. म्हणजे सावथान भितर आमी जेन्ना म्हणटात त्या वेळाचेर आमी शास्त्रीय केन्नाय ताचो विचार करतात आनी खरी सुरवात जाली आसा तिथे ताका हळूहळू वेळ लागतलो. ज्या वेळाचेर कुर्तरे मतदारसंघ आसतलो, बाणावले मतदारसंघ आसतलो त्या वेळाचेर आमचे एक सादो कार्यकर्तो वतालो आनी ते वचून त्या वेळाचेर आमी दीस दवरना त्या टायमाचेर आमचो तो कार्यकर्तो वचून फॉर्म भरतालो. त्या प्रतिकूल परिस्थितींतल्यान खंय मार खातालो किंवा उतरां खातालो पण तो वचून ते भरतालो. तो काम तरी जाल्लो आसा आनी त्या हातूंतल्यान हळू पळयलें जाल्यार थोडी वर्सां लागली आनी थंय हळूहळू कमळ फुटपाक लागलें. फातोर्डा आसतलें, कुंकळे आसतलें, नावेली आसतलें हें हातूंत भितर आयिल्लें आसा. मागीर खंय तरी जिखिल्ले कडेन मातसो वयर सकयल जालो तो म्हणजे काही कारण म्हणजे डिलिमिटेशन. पण ते डिलिमिटेशनाचो फटकोय नाशिल्लो आसा. पण आमी कोणाकच दोश दिना, आमी तांचे कडेन पर्यंत पावतना आमी खंयच कमी पडचे न्ही आनी तांचे कडेन सगळ्यो उपलब्धी पावपाक जाय हो आमचो ध्यास आसा आनी ध्येय आसा. आनी म्हणून तर अनेक ठिकाणी आमी त्या आग्र्या कडेन आमी पावत आसा आनी हळूहळू गुरव जाता. आमी खंयच्याय समुदायाक अशें म्हणून ना की आमी तांकां सेपरेट दवरला की ते आमचे कडेन आमी ते आमचे कडेन येवपा खातीर आमी प्रयत्न करता. आनी किंबहुना ते अदर हाजे कडेन जिखल्या नंतर सुद्दां ह्याच भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरून आमचे बरोबर आयिल्ले आसा. हेंय तितलें लक्षांत घेवपाक जाय. म्हणून भारतीय जनता पार्टी तांचे खातीर एक अचूक ना आनी आमी तांचे खातीर तेय आमचे खातीर अचूक ना. कारण आमच्यो स्किमी आमच्यो हे तांचे खातीर आसा. ओके, थँक्यू. सर शॉर्ट हिंदी में